नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। नवे तंत्रज्ञान आपणाक शकना त्या दोतोरांक घरा धाडपाची वेळ। दोतोरांनी स्वताक अपग्रेड करचे ना जाल्यार घरा। भलायकी मंत्र्याची शिटकावणी। इस्रायली अटाला व्हिजा नासतना रावता गोंयांत। बिराडाक दवरतल्या आड केस। आधार कार्ड इश्यू करपी UIDAIन म्हायती दिवची म्हूण पुलीस चल्ल्या हायकोर्टांत। अटालाक कस्टडी। गोंयांत दरेक घराब्या फाटल्यान 3 ते 4 गाडयो। 15.5 लाख लोकसंख्या। 13.5 लाखां वयर गाडयो। 5 वर्सांत 25,000 मायज EV रजिस्टर। खासा रिपोर्ट। काणकोणा उपरांत प्रियोळ मतदारसंघात श्रमधाम प्रकल्प बरे पद्दतीन चालीक। तवडकार म्हणटा प्रियोळ खंय काणकोणच्यान कार्यकर्ते हाडपाची गरज ना। सांग्यार कोताल्ले साळावले कालव्यांत पडून लोक मरतात। बॅरिकेड्स घालचे म्हणून मागता लोक। अधिकाऱ्यांनी बांधली कोंड्याची वंय। करासवाड्यार 8 हॉटेलां बंद। एका हॉटेलाक 10,000 फायन। FDAचे धाड सत्र चालूच। अनहायजिनीक फूड आउटलेटांचेर FDAची वता थंय एक्शन। भायल्या एक्सकेवेटर वाल्यांक कामां। गोंयकारांचेर अन्याय। IDC ऑफिसरांनी खुर्ची सोडची। ऑल गोवा एक्सकेवेटर वाले मागतात सरकाराची मध्यस्थी। नवे तंत्रज्ञान आपणाक शकना त्या दोतोरांक घरा धाडपाची वेळ आयल्या। दोतोरांनी स्वताक अपग्रेड करचे ना जाल्यार एकेकल्याक घरा धाडटले। मंत्री विश्वजीत उलयला। GMCंत खंय बरी फॅसिलिटी आसा। दोतोरांनी टॅक्नॉलॉजी शिकची पडटली। म्हापशें हेल्थ कॅम्पाच्या उक्तावणाक विश्वजीत उलयलो। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची दोतोरांक शिटकावणी। तंत्रज्ञानाचो वापर करून भलायकी सुविधा सुधारपाक सरकाराचो यत्न चल्ला। मात दोतोर तंत्रज्ञान आपणाक शकना जाल्यार तांकां घरा धाडपाची वेळ आयल्या। विश्वजीत उलयलो। टेक्नॉलॉजी जर डॉक्टर नवे टेक्नॉलॉजीचेर उपलब्ध करूंक शकना त्या डॉक्टरान राजीनामा दिवन कुशीक सरपाक जाय। हांवें ठरयलां की फुडल्या आठवड्यात टर्मिनेट करून नवे तरेचे डॉक्टरचे गोंय राज्याचे प्रत्येक नागरिकाचे जीवन आमी वाचूं शकता। त्या तरेचे डॉक्टर ह्या गोवा मेडिकल कॉलेजांत काम करतले आनी जे डॉक्टर अपग्रेड आपले नॉलेज करूंक शकना तांकां भायरचो रस्तो दाखोवपाचो प्रयत्न वेळ आयिल्लो आसा। गोवा मेडिकलाचे पयलीं आमी सॅटेलायट OPDs आमी तुमच्या म्हापशेच्या माध्यमांतल्यान हे फुडल्या 15 दिसां भितर म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज हांव आतां हे जे उलयता ताका प्रेशर वाडलो आसतलो टिना, कित्याक ताका प्रेशर जाता की डॉक्टर खंयच्यान आपूण तयार करपाचें। हो विश्वजीत राणे दर मिटिंगेन वचून आमचेर प्रेशर वाडयता, पूण कितें आहा गोवा मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर बरें काम करतात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। ड्रग्साचे केशींत अटक केल्लो इस्रायली अटाला व्हिजा नासतना गोंयांत रावतालो। बिराडाक दवरपी परम वर्ती म्हणटा ताचे आड हणजून पुलिसांनी केस केल्या। अटाला कडेन आधार कार्ड मेळ्ळ्या उपरांत ANCन चवकशी सुरू केल्या। आधार कार्ड इश्यू करपी UIDAI ऑथॉरिटीन अटालाचे डिटेल्स दिवचे म्हूण पुलीस हायकोर्टांत चल्ले। Israeli national Atala is presently in custody of Anjuna police in the case for illegally staying in Goa and in India without having proper documents. In this case, Atala was produced before Mapsa JMFC court on Saturday, where the court granted Anjuna police custody of Atala for 3 more days. On the other side, UIDAI has refused the request of Anti-Narcotics Cell to furnish the details of documents submitted by Atala to obtain Aadhaar card. Following which, ANC is now preparing to approach the High Court, pleading to direct UIDAI to furnish required information for the investigation in the case of drugs peddling and Atala obtaining the Aadhaar card.
Mukesh Kumar for Prudent. गोंयांत घराब्या फाटल्यान 3 ते 4 गाडयो 2011च्या जनगणनेचेर केल्ल्या सरकारी अदमासा प्रमाण आयचे घडयेक 16 लाख लोकसंख्या. मात येद्याशा गोंयांत 13,56,000 मायज गाडयो. 5 वर्सांत 25,300 मायज EV रजिस्टर्ड जाल्यात. 5 वर्सांत रजिस्ट्रेशनाची 2,000 कोटी मायज येणावळ. गाडयेकार गोंयकारांचेर खासा रिपोर्ट. माणकुले गोंय सुमार 15 लाख लोकसंख्या, मात लोकसंख्या वाडटा तशें गाडयांचें रजिस्ट्रेशनूय वाडलां. येरादारी खात्याचो डाटा सांगता ते प्रमाण गोंयांत आतां मेरेन वट्ट 13,56,393 गाडयांचें रजिस्ट्रेशन जालां. कमर्शियल गाडयो 1,34,774. गोंयांत 30,101 रेंट बायक. म्हाल व्हरपी 57,509 गाडयो. 35,590 खंय टॅक्सी रजिस्ट्रेशन आसात. कदंब आनी हेर बसी मेळून 6,618. रिक्षा 3,847 जाल्यार हेर गाडयो 728. मजगती रेंट बायकाचें प्रमाण 2023-24 44% वाडलां. 2019चे तुळेंत 2024 टॅक्सी रजिस्ट्रेशन 69.96% वाडलां. बसीचे रजिस्ट्रेशन 62.72% वाडलां. 12,21,919 प्रायव्हेट गाडयो खंय रजिस्टर जाल्यात. 8,60,900 स्कूटरी, मोटारसायकली. मोटारी 3,56,517 जाल्यार हेर 4,443. मजगती फाटल्या कांय वर्सां सावन लोक इलेक्ट्रीक गाडयांक प्राधान्य दितात. डाटा सांगता ते प्रमाण 2019-20 39 इलेक्ट्रीक गाडयो. 2020-21 230 इलेक्ट्रीक गाडयो. 2021-22 1,816 इलेक्ट्रीक गाडयांचें रजिस्ट्रेशन जालां. 2022-23 7,093 गाडयो. 2023-24 11,047 गाडयो जाल्यार 2024-25 डिसेंबर 2024 मेरेन 5,077 इलेक्ट्रीक गाडयो रजिस्टर जाल्यात. मेळटा ते म्हायती प्रमाण फाटल्या 5 वर्सां येरादारी खात्याक 2,000 कोटी मायज येणावळ आयल्या. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. काणकोणा उपरांत प्रियोळ मतदारसंघात श्रमधाम प्रकल्प बरे पद्दतीन चालीक लागला. आतां काणकोणच्यान प्रियोळा खंय कार्यकर्ते हाडपाची गरज ना. प्रियोळा कार्यकर्ते तयार जाल्यात. काणकोणचो आमदार सभापती रमेश तवडकार उलयला. गोंयांत जुना मेरेन 50 घरां उबी करपाचें टार्गेट. प्रियोळा 6 उबारल्यांत. 4 घरांची शेनवारा बुन्याद घाली. गोंयभर श्रमधाम येवजण व्हरून बेघर लोकांक हक्काचें घर मेळोवन दिवपाक सभापती रमेश तवडकराचें ध्येय. आपल्या मतदारसंघात गरजू लोकांक घरां बांदून दिले उपरांत आतां गोंयभर येवजण पावोवपाचो यत्न चल्ला. तवडकरान प्रियोळ मतदारसंघातय काम करपाक सुरू केल्या. प्रियोळात खंय बरे कार्यकर्ते तयार जाल्यात. प्रियोळ मतदारसंघाचे असंख्य कार्यकर्ते आसा की ते सुद्दां जे आसा हांव फाटल्या दिसांक बरेच कडेन मिटींग घेतली की ताणें खरें अर्थान काणकोण फाटोफाट जर श्रमधाम कन्सेप्ट जर सारको जर कोणी जर समजून घेतलो जाल्यार प्रियोळ मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांनी म्हणजे ताचो म्हाका अभिमान आसा की म्हाका परत काणकोणच्यान लोक हाडपाची पाळी येवपाना. काणकोणच्या आमी फक्त ह्या लोकांक हांगा पुशअप केल्या बरोबर आनी विशेश करून लोकांक दिसता कशें आमकां की हे सगळें म्हणजे आमकां बाकी सगळ्या प्रकारची सामुग्री काणकोणच्यान हाडपाची गरज ना. आमच्या हांगाच उबी जातली. हांगाच कार्यकर्ते आज कार्यकर्ते तेजी कापासीत आसा की एक माणुसकी जगपाचें म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर काम केलें जाल्यार जायत न्ही की आमकां आमच्या जगण्याक मरे एक खंय तरी अर्थ मेळटलो. आमी संपूर्ण गोवाभर काम सुरू केल्लें आसा की जवळ जवळ आमी फुडल्या 8-15 दिसां भितर आसा की अशा तरेची 50 घरां आमी टार्गेट करून प्रत्यक्षांत ताजें काम सुरू जातलें आनी जून जुलय आनी शक्यतो लास्ट पर्यंत आमकां गणेश चतुर्थीच्या पयलें 50 गरजे आसले आमकां लोकांक ताजे चावी दिवपाचे आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांग्यार कोताल्ले साळावली कालव्यांत पडून कितलेच जाण सोंपल्यात. मात सरकार लक्ष घालिना. बॅरिकेड्स घालचे म्हणून लोक फाटीक लागल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी खंय कालव्याचे देगेक कोण्याची वय घाल्या. फाटले 31 मार्चाक कालव्यांत पडून 57 वर्सांचो प्रकाश गांवकार म्हणटा तो सोंपिल्लो. ह्याच वाठारांत हें 3रें अपकीर्त. थळाव्यांनी बोवाळ मारलो. जायते जीव गेले. मात कोतारली सांग्यार साळावलेच्या कॅनलाक बॅरिकेड घालनात. जायते फावट मागणी केली. कोण लक्ष घालना. अधिकारी खंय कोण्यांचो आडो बांदून गेल्यात. पळय तो ती तेन्ना एक 2-3 वर्सां जाल्यार तो एक भुरगो होतो मेलो 20 वर्सांचो
मागीर हांगा एक दादलो मेलो हांगा इतल्याच कुडक्या मागीर थंय तो भुरगो पयर पडलो एक 4 लोक ह्याच कुडक्या येद्याच कुडक्या जाले आनी आतां पळय कितें हें आतां हें बांदलां तें कशें म्हणून लोकांक वचोंक वाट ना गाडी एक कोणा बरो नसन पडलें जाल्यार गाडी व्हरपाक वाट ना काय ना कशें वचपाचें लोकांनी अशें जाता न्हू. आतां तें बांदलां तें कितें जालां बांदलां म्हण हाल तुमकां ते आतां लोक पडटा म्हणून लोक असो वयता रातचो बिचो येतात न्हू आमगेले भुरगे आतां गाडी मोटरसायकल घेवन येता कितें घेवन येता सारकी कोण आसता रातची कळना न्हू वय काय ते उदक काय रस्तो म्हणून कळना न्हू कॅनलाचो एक कळटा भुरगे बरे पडपाक शकता न्हू. आतां हें बांदलेल्या पडपाना अशें दिसता तूं आतां पड कितें करतलो आमी कितें करूं शकता आमच्यानी ते करूं जाता लोकणाचे आमी सद्या गरीब लोक. तुम सरकारान म्हणलेलें न्हू येयल्लो कोणी पळोवपा मागीर तेणी हें बांदून गेल्या तेमी सांगले ते गव्हर्मेंटा हेणी बांदलें तें वय ती गव्हर्मेंटा हेणी वय बांदल्या सद्या लोक पडटा न्हू अशें म्हणून ते आडो केला तेमी आमकां सांगता कितें आनी 20 दिसांनी लोकणां पडटलीं म्हणून सांगल्या ते आमकां खबर ना लोकणां पडटा काय कितें पडटा म्हणून सद्या रस्तो सामको डेंजर भुरगीं पळय ट्युशनां वयता तेवटेन ते शाळेक वयता हेवटेन शाळेक वयता विशे भुरगीं इस्कॉला भुरगीं वयता सबंद वाट ही आनी एकूच सायडीन बांदला दुसरे सायडी बांदून हे सायडी पळय हे सायडी आतां तो वाडो व्हडलो वाडो तो हेवटेन पळय इस्कॉला भुरगीं आख्खी गाडी भर वयता शाळेक भुरगीं वयता मागीर तेवटेन क्रॉस तेवटेन शाळेक भुरगीं वयता इस्कॉला भुरगीं वयता दोनी रोडाचे भुरगीं. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. भायल्या एक्सकॅव्हेटरवाल्यांक कामां गोंयकारांचेर अन्याय IDCच्या ऑफिसरांनी खंय खुर्ची सोडची ऑल गोवा एक्सकॅव्हेटरवाल्यांची संघटना मागता तांकां ट्रकवाल्यांचोय तेंको एक्सकॅव्हेटरवाले म्हणटा असलें चालूच उरल्यार खंय रस्त्यार देवचें पडटलें ते आदी सरकारान मध्यस्थी करची म्हणून शिटकावणी. भायल्या गांवांतसून येवन हांगा धंदो करता आमकां नो इशू नो प्रॉब्लम पण ते अतिरेक करूं नाका. आज गोंयकारांचेर तेंचो अतिरेक जाल्लो आसा तो खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. आमचे इतले एक्सकॅव्हेटर आसा थंय काम मेळना म्हणून आमी IDCन 1-2-3 फावटी ट्राय केले जाल्यार हांगा काम फक्त कोणाक मेळटा आमकां कशेंच काम मेळना. आतां एक तुमी पळोवपाची हांगा एक कसली तरी प्रोजेक्ट येता ताचें नांवूय ना आमकां खबर ना पूण भितर मशिनरी चलतात खूब मशिनरी चलता म्हणून आमी तांकां रिक्वेस्ट केले की हे आमकां हांगा काम मेळूं शकता काय म्हणून ताणें परत त्याच मनशाक दिलें. तो म्हाका दिसता चॅरमॅनाचो चड लाडको आसूंक जाय कित्याक ताकाच काम मेळटा सगळें हांगाय काम मेळटा आनी प्रायवेट कामां आसा ती बी सगळीं ताकाच एकाच मनशाक मेळटा. खुबश्या इल्लिगलिटीजांनी तो इनवॉल्ड आसा आमी ताका प्रूव करून दाखोवपाकूय प्रयत्न केलो. वसत थंय कामां कर्जली सेटिंग करता कळना IDC सेटिंग करता वसत सेटिंग प्रायवेटाक सेटिंग स्वत सेटिंग करता ते प्रोपगंडा करता की भायले भितर आमी भायले भितर कोणाक म्हणूं ना आयज पर्यंत तुमी येयल्या मरे काम करा व्यवस्थीत पूण आमचे गोंयकारे पोट मारूं नाका. 2 मशीन आनी 2 ट्रक आसा आनी चिंतलेले की दॅट इज जे बिझनस आसा तो एक्सपांड करचो म्हणून बट जेन्ना आमी काम मागपाक वयता तेन्ना कोणूच गेटीर उबे करून घेयना ऑलरेडी सांगता की काम कोणाक दिलें नेक्स्ट टायम पळोवया. आतां जालां कितें येदें व्हडलें काम जें आसा तें फक्त म्हणजे IDCचो जो जावंय जावन बसला कितें गोविंद लमाणी म्हणून गोविंद लमाणी आनी वेंकटेश लमाणी नांव घेवन सरळ उलयता कित्याक आयज येयला हांगासर पोटाच्या प्रश्नाक कितें आयज जर हें काम जर तो बंद करून आमकां काम मेळना कायदो हातीन घेवपाक फाटीं सरचें ना. आमी लिगल प्रोसिडींग सगळें केलें कोटेशनां दिलीं चॅरमॅनाक सांगलें MDक मेळ्ळें सगळें केलें. सगळ्यान व्हडलो क्वेश्चन मार्क किंवा प्रश्न उबो जाता हेंकां IDCची कामां आसात म्हणून कळटा कशी सांगता कोण हेंकां चॅरमॅन सांगता तेजो PA सांगता MD सांगता कोण सांगता. पूण आमकां एकूय काम मेळना कित्याक तर आमी सगळीं काम आमचें लिगल आसता आनी जे इल्लिगल करतात न्ही तांकांच सगळीं कामां मेळटात. FDAच्यो फूड आउटलेटांचेर एकार एक धाडी चालूच. करासवाड्यार हॉटेल गाड्यांचेर धाडी घालून अनहायजिनीक कुकींग कंडिशना खातीर 8 जाणांचेर एक्शन. 8 हॉटेलां बंद केले म्हणून कळटा. एका हॉटेलाक 10 जाणांची फायन मारल्या. रांदची कुडी खंय अनहायजिनीक. आज आमी म्हापशा करासवाडा थिवीम
हांगा बेसिकली ऑल बेकरी फूड स्टायल रस्त्यावयले फूड स्टॉल्स आनी शेक आनी ज्यूस पार्लर हाचेर आमी कॉन्सन्ट्रेट केल्ले. टोटल सिन्स मॉर्निंग वी हॅव इन्स्पेक्टेड जवळ जवळ आमी 18 प्रिमायसीस इन्स्पेक्ट केल्या. आनी आउट ऑफ 18 वी हॅव क्लोज डावन 8 प्रिमायसीस वीच आर नॉट इन टोटली अनहायजेनिक कंडिशन. 8 आमी बंद केल्या. Among these 8, one of the premises has been issued. We have compounded the offence under section 69 of the Act. And आता आम्ही 8 बंद केल्या and we have asked them to comply the deficiencies, report to the office, and once those deficiencies are complied, once they are verified by the officials, we will allow them to start the business. रेंट कॅब आणि टॅक्सीवाल्यांची केस्तांवां सोंपना. टुरिस्टांक घेवन मोपा वचपी टुरिस्टांक पेडण्याचे टॅक्सीवाले खंय पिट्टात. कळंगुटेच्या रेंट कॅबवाले इश्यू घेवन मिडिया मुखार पावले. ते खंय कायदो पाळून एअरपोर्टार यो वच करतात. पुलीस आपलें काम करतात. टॅक्सीवाल्यांक खंय आडावपाचो कसलोच अधिकार ना. कायद्याची ते खंयच बरयल्लें ना दिवपाची ना म्हणून. तरी पूण आमी चल तुमचोय धंदो आमचो धंदो मानून घेतले. आता कस्टमर तरी आपणाचे कोणाचे बापाय आपणाचे आवयक बायलेक भुरग्यांक तरी हाडूंक वयता. तेकाय तुमी तरी प्रॉब्लम तेका तरी तांकां स्वतांक लागले जाल्यार हें आमी मानून घेवचें ना आनी खपोवन घेवचें ना. हे आमचे प्रॉब्लम न्हू आमची मिस्टेक न्हू. कस्टमर वयता तेका तर तुमी स्वतान घेवंक जाय. कस्टमर म्हणून तो कायदेशीर आमी आतां कितें प्रोसेस आहा तो आमचो चल्लोला आनी आमी हेचे फुडें एअरपोर्ट अशें येवचेच ना. आमी लिगली 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर तुमकां कितें तें कळटलें कायद्यान दिवंक जाता काय ना जातात. आमी कायदेशीर वयतले. आमकांय लोफडे नाका. मात तुमी तरी कस्टमराक सतायतात अशें जाल्यार आमकां आमी उगी रावचे ना. आमी ना आमी येता जाल्यार तुमी इश्यू करा. आनी तुमी म्हणटा पळय आमी पुलिसाक धरून तांकां धरून दिता. तुमी पुलिसाक धरून कित्याक दितात. पुलीस जाय जाल्यार धरतले. ते पुलिसांचे प्रॉब्लेम आरटीओचे ट्रॅफिकाचे प्रॉब्लेम. तुमी तितून लफड्यान पडनाका. तुमचो धंदो थंय धंदोच करा. तुमचो तुमी भाटी मारा. शू ऑरियस बी ते आमकां लागना. ते तुमी नांवां घातली म्हणून शू ऑरियस जायना. हांगा शिवाजी व्हडलो मनीस कोण ना. शिवाजी व्हडलो मनीस केन्ना संवसारान जावचो ना. शू ऑरियस हें तें घातलें म्हणून आमकां फरक पडना. हितून तुमकां पयलेंच सांगता आमी हे ते न्हू वच आनी हें तें आमकां फरक पडना. इतलेंच सांगूंक सोदता तुमकां. तुमी कस्टमरांक हॅरेसमेंट करूच नाका. जाल्यार गोश्टी आमच्या भितर आनी तुमच्या भितर बरेपण आहा तें वायटपण जातलें. हें एकूच सांगता तुमकां. गोंयच्या फॅक्टरी आनी बाकीच्या आस्थापनांनी कामगाराचे सेफ्टी विशीं डिस्प्ले करपी एक्सपो बांबोळे दवरला. खासदार तानावडेन शेनवारा थंय स्वता वचून एक्सपो पळयलो. गोवा ऑक्युपेशनल सेफ्टी अँड हेल्थ एक्सपोच्या यशस्वी आयोजना खातीर ताणें फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स मंत्री निळकंठाची तोखणाय केल्या. कारण आज हांव फर्स्ट ऑक्युपेशनल सेफ्टी हांचे पयलें एक्सपो आज हांगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद स्टेडियमान जाता. म्हणजे 2 दीस पयलीं तेजें उद्घाटन जालें. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी फॅक्टरीज अँड बॉयलर्सचे मंत्री निळकंठ हलनकर. आनी मुद्दम हांवें उत्सुकता आशिल्ली म्हाका पळोवपाक जाय आशिल्लें. कारण म्हाका याद जाता की हांव सुरवातीक जेन्ना नोकरी करतालो त्या वेळाचेर हांव वॉज वर्कींग फॉर वन कंपनी. आनी त्यामुळे हांगा येतकच म्हाका एक बरें दिसलें. कारण वेगवेगळे सेफ्टी पण हें करता आसतना तांच्यांनी केवळ इंडस्ट्री अशें धरुना. ताजे भितर वेगवेगळे हे ऑक्युपेशनलाच्या हातूंतल्यान हेल्थाचो विशय आसत, कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग आसत, जेका सेफ्टी लागता. बॉयलर्स आसतूच हाच्या भायर सुद्दां वेगवेगळे जे हॅझर्डस आनी वेगळे हे आसात तेंचे एक बरें एक्सपो हांगा तेंच्यांनी ऑर्गनायज केलें. म्हजे बरोबर आमचे डायरेक्टरूय हांगा आसात. आनी तांच्यांनी हाच्या भितरले तांकां विविध कंपनी ज्यो फॅक्टरी आसात तांकां सेफ्टीक लागणारे जे कितें तांकां इक्विपमेंट आसात तेचें हांगा प्रदर्शनूय आसा वेगवेगळे कंपनीचें. आनी तें करता आसतना तेंच्यांनी एडिशनल एक दवरलें की हांगा सेमिनारां हाडली घडयलीं. ताचें तेंच्यांनी प्रात्यक्षीक दाखयलें. म्हणजे एखादी सीडी आसत, लिफ्ट आसत, म्हणजे सगळें. म्हणजे फाल्यां समजा काम करता आसतना पांयार कितें पडलें जाल्यार शूज कसले वापरपाक जाय. त्या शुजा पासून ताका हेल्मेट घालपाचें हेल्मेट आसत. फायर बरेचदा पळयतात की हांवें थंय पळयलें की तें जर तेंचें हें जर हें घालें आसत जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत फायरूय लागना. आनी त्यामुळे सगळ्या बाबतीक एखाद्या हातून इमिजिएटली कितें करपाक जाय. फायर ब्रिगेडचे हांगासर प्रात्यक्षिकां आसात की जेणे करून इमिजिएट फायर उजो पेटलो जाल्यार तो पालोवपाक क्वीक कितें करपाक जाय ताचें ट्रेनींग. आनी त्यामुळे एकाच जाग्याचेर सगळें हांगा पळोवपाक मेळटा. बेळगांवच्यान 7 ते 8 तरेच्यो भाजयो हाडपाचें प्रमाण खंय सुमार 25% देंवलां. गोंयांत भाज्यांचें उत्पादन वाडिल्ल्यान खंय आयात कमी जाल्या.
हॉर्टिकल्चर महामंडळाचो MD सांगता त्या प्रमाण मळेकार स्वयंपूर्ण गोंयचे वाटेर. गोंयांत मळेकार आनी भाजयेचें उत्पादनय वाडपाक लागलां म्हणून सरकारी डाटा सांगता. ही भाजी येवन 8-9 प्रकारची भाजी आमची सद्या गोंयांत सेल्फ सफिशियंट आसा. म्हळ्यार जी भाजी पिकयता ती आमकां पावता एक वेळेक चडय जाता आनी ह्या कारणाक लागून आमचो इम्पोर्ट गेले 4-5 वर्सांक खूब असो कमी जाला. ह्या प्रकारचे 7-8 प्रकारची भाजयो आमी हाडत ना आनी हाका लागून 20 ते 25% इम्पोर्ट आमचो बेळगांवसान हाडपाचो कमी जाला. तुमी 7-8 भाजी म्हणजे खंयच्यो भाजी कमी जाली हाडपाच्यो? त्यो आमची तवशी आसा, भेंडी आसा, चिटकी आसा, बॉटल गॉड म्हणल्यार कोकोणदुदी आसा, जिती मिरसांग आसा, वांयगी आसा, कॅबेज आसा, ह्यो सद्या आमी हाडत ना बेळगांवसान. आनी तुमी म्हणलें की वाड जाता शेतकऱ्यां मदीं, सो तांकां हेवूय वाडला, पयशे दिवप आसता पळय तुमचे तितून वाड? हय, सादारण 658 मेट्रीक टन्स भाजीची वाड जाला. सो शेतकाराक भाजी कितली पिकयली सो रेटीचो आनी तो खंय दिवपाचो, कोण व्हरतलो हे प्रॉब्लमूच ना. आनीक आमची गोंयांक पयलीं आमची 15 आसली प्रोक्युटमेंट सेंटर, आज ती 17 आसात. म्हळ्यार 2 प्रोक्युटमेंट सेंटराची वाड जाली. हें कितें सांगता की लोकांची भाजी वाडली म्हणून ही सेंटरां वाडली. 200 शेतकरी एड जालात आनीकय एड जातले. सुरण हें कितें जाता की तें घेतलें हार्वेस्ट केलें तें पाड जायना, तें उरता. सो पेरिशेबल तें व्हडलेशें जायना आनीक सुरणाक खूब मार्केट आसा. आजून गोंयांक आमकां जाय तितली सुरण प्रोडक्शन जायना. सो जे शेतकरी आसा जांकां शक्य आसा सुरण प्रोडक्शन करपाचें ते तांणी तातूंत वचपा जाता. दुसरी गोश्ट आमच्यो ड्रम स्टीक म्हळ्यार मुस्काच्यो सांगो ज्यो आसात त्यो आमकां गोंयांक पावच ना, आमकां सगळी भायल्यान हाडची पडटा. हो एक प्रकार गोंयांक खूब बरो जाता. त्या खातीर ज्या लोकांक शक्य आसा त्यांनी मुस्काच्यो सांगो म्हळ्यार ड्रम स्टीक प्लांटेशनाक वचचें. हातूंत हायब्रीड वरायटी आसात म्हळ्यार ल्हान झाडांक खूब सांग लागतात. ह्या वरायटी गेले जायत तर ड्रम स्टिकाक खूब फायदो आसा. हनुमानाची जयंती गोंयकारांनी पवनपुत्र हनुमानाचो जल्मोत्सव मोठी उमेद उत्साह भक्तिभावान मनयलो. फांतोडेर 6 वरांचे मुहूर्तार मारुतीरायाचो जल्म. लोकांची तेल रुई घेवन देवळांनी दर्शनाक गर्दी. पणजे मारुतीचो गड धरून गोंयभर देवळांनी जल्मोत्सवाचे धर्मीक विधी आनी कार्यावळी. आम्ही सकाळी वार्षिकपर्यंत पाळण्याने गाठलेला. नमस्कारोमि हरेण पूजनेन भगवान जय श्री
हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.